फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय उत्तर गोंयचे उदरगतीचेर जैता म्हूण मोपाक विरोध चल्ला. मोपाक विरोध करतल्यांक फाटल्यान लॉबी आसूं येता. विजयान चलयला तो सगळो राजकीय स्टंट म्हूण सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान दिवचले मिडिया कडेन उलयतना विजयाचेर फोग काडलो. शुक्रारा सुप्रीम कोर्टांत गोंयचे मायनिंग केस सुनावणेक येवचे पयलीं राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टांत एफिडेवीट घालतलो म्हणपाचें सावंतान सांगलें. जर मोपा हो विमानतळ जालो नासत जाल्यार महाराष्ट्रांत चिपी हांगासर जो नवीन विमानतळ जावपाचो आहा तो जावंक शकता आनी तेज्या उपरांत कितलेशेच जे टुरिजम जो येवंक शकता हो थंय वचूंक शकता. हो काय आमदार विजय सरदेसाय गोंयांत हाडूंक शकना. त्या खातीर ट्युरिस्ट फाल्यां सकाळी मोपा ह्या एअरपोर्टाचेर येयल्या उपरांत मोपा मुळात गोंयांत आसा हें महाराष्ट्रांत ना हें विजय सरदेसायक कळपाक जाय. मोपाचे एक्चुली तेजी प्रक्रिया जी आसा ही कितलीशीच फुडें पावल्ली आसा. आनी म्हाका दिसना मुळात पेडण्या भागांतले लोक जे मोपा रावपी लोक जे आसा तांचो कोणाचोच ताका विरोध ना. जर काही प्रमाणात तेंचे फक्त लँड जो तेंचो रेट मेळपाचो त्या बाबतींत तांकां योग्य तो रेटूय मेळटलो हाची आमकां खात्री आसा. जी ताका लॉबी आसतली तांकां मोपा जाल्लो नाका किंवा इवन दो फक्त ट्युरिस्ट जे आसा ते तांकां थंयसरूच म्हणजे सावथ गोंयानूच येयल्ले जाय. म्हणजे तांकां उत्तर गोंयचो विकास जावं नाका. इन शॉर्ट मायनिंगाक विरोध जर कोण करतलो आसत जाल्यार विधानसभेत विरोध होच विजय सरदेसाय मायनिंगाक विरोध करतलो. त्या खातीर ह्या 8 मतदारसंघाची काळजी करपाची ताका गरज ना. एफिडेवीट गव्हर्मेंटाचे जे आसा ते 17 तारखेच्या हियरिंगा पयलीं फायल केले वतले. इज ऑलरेडी ड्राफ्टेड फायल केले वतले. पेडणे तालुक्याचो कोयराविल्याचो प्रस्न पुराय सुटपाक शकता. घरांतल्यान कोयर एकठांय करून तो वेगळो करपाचें मोठें आव्हान पालिके मुखार आसा अशें शार आनी नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस डिसोजान म्हणलां. पेडणे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मशिनाचे उक्तावण सुवाळ्यांत तो उलयतालो. पेडणे पालिकेन पुराय तालुक्याचे कोयराविल्या खातीर सुमार 3.25 कोटींचें मशीन घेतलां. आता एक चॅलेंज ह्या कोणान नगरपालिका प्रत्येक घरांतलो कचरो सेग्रिगेटेड म्हणजे उखलपाक तो कलेक्शन करप आनी हे मशिनर हाडून घालप ही नगरपालिका चॅलेंज आहा. आनी म्हाका दिसता हे चॅलेंज नगरपालिका घेयन आनी हांगासरल्या आमदारांनी ही चॅलेंज घेवपाक आसता. हो तालुका तरी स्वच्छ उरूंक शकता इतकी ह्या कॅपॅसिटी आहा. असले प्रकल्प सगळे कडेन जावंक शकना. आधुनिक पद्धतीचो शास्त्रीय पद्धतीचो असो एक गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आज ह्या तालुक्यात पूर्ण जाता आणि कार्यान्वित जाता. ताणें सांगल्या त्या प्रमाणे जशी आजची कॅपॅसिटी इनटेक कॅपॅसिटी 5 टन आसा आणि बेरेस्तारा शिवाय हांगा 5 टन मेळना. त्यामुळे तांकां रॉ मटेरियल पुरवपाक आमी कोस्टल एरिया आणि मांद्रे मतदारसंघ समर्थ आसा. ताणें फक्त स्विकार केले. राष्ट्रीय सांघीक बुद्धीबळ सर्तींत वांटो घेवपा खातीर गोंयचे चले आनी चलयांचे पंगड वास्कोंत घेतिल्ले राज्य पावड्यावेले सर्ती उपरांत वेंचून काडले. हे सर्तींत वट्ट 13 बुद्धीबळपटूंनी वांटो घेतिल्लो. मुरगांव तालुको बुद्धीबळ संघटना आनी गोंय बुद्धीबळ संघटनेन रेजिना मुंडी शाळेंत सर्त घेतली. जे नॅशनल टिमी वयतात तेतून एक टीम चॅम्पियनशीप म्हणून एक टोर्नामेंट जाता ऑल इंडिया बेसीस. तेतून आमकां सिलेक्शन करचें पडटलें टिमी. इतल्या वर्सां आमी करनासले. गेल्या वर्सा आमी ओपन कॅटेगरी टोर्नामेंट घेवन तांकां धाडलेल्यो. ह्या वर्सा आमी डिसायड केलें की आतां 12 तालुका जाल्यात, सगळे कडेन कोचिंग चल्लां आनी टीम बेसिसीर आमी टोर्नामेंट कंडक्ट करपाचो.
इतल्यान खबरांचे तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.